एझेकिएल जेरुजाल्याची कथा चॅप्टर 16 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, जेरुजाल्याच्या तोंडार ताची पोजडी कोत्तुबा मार. अशें सांग, सर्वेस्पर देव जेरुजाल्याक अशें म्हणटा, मुलां आनी जोल्मान तूं कानान देसांतलें. तुजो बापूय एक आमोरकार आनी तुजी आवय एक हेतकार. जल्माचो म्हळ्यार तूं जल्मा आयलाय त्याच दिसा तुजी बोंबलेची दोरी कोणें कातरूंक ना. तुका नितळ करूंक कोणेंच तुका उदकान धुवंक ना. मिठान तुका रगडूंक ना. न्हय म्हूण फाल्यांनी तुका गुटलावंक ना. कोणेंच तुका दोया दाखोवंक ना. तुज्या चुचुरे धरून असलें कितेंच तुका कोणेंच करूंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा तुजी वीट धरून उक्त्या मोळार तुका ओसाड सोडलोलें. तुजे सोशिल्यान वेतालो तेन्ना तुज्याच रोगतान तूं फडफडटालें तें हांवें देखलें. आनी तुज्या रोगतान मेळ्ळें आसतना हांवें तुका म्हणलें, जिवें राव. आनी शेतांतल्या तोंडावरी हांवें तुका वाडयलें. तूं वाडलें, तरणाटें जालें, लग्नाचे पिरायेक पावलें. तुजीं थाणां वाडलीं, तुका केंस आयले, पूण तूं सारकेंच विंगलें आसलें. तुजे सोशिल्यान वेताना हांवें तुका देखलें. तुजो वेळ पावलोलो मोग करपाचो वेळ. म्हजें आवरण तुजेर हांवें पाटलायलें आनी तुजें विंगलेपण धांपलें. तुका हांवें सोपूत दिलो. तुजे कडेन करार केलो आनी तूं म्हजें जालें. असो उलयता तो सर्वेस्पर देव. हांवें तुका उदकान न्हाणयलें. तुजें रगत धुवन काडलें. तुका तेल काडलें. जोरी लुगटाची नेसनां हांवें तुका दिलीं. मोव चामड्याच्यो वाणो, एक सोन्नी माथ्या रुमाल आनी एक रेशमाचें आवरण. तुका हांवें माणकां रत्नांनी नेटयलें. तुज्या हातांक कांकणां घालीं आनी तुज्या गळ्याक एक सरपोळी. हांवें तुका नाकाची नथ आनी कानांतलीं दिलीं. तुज्या माथ्यार घाल्लो एक सोबीत सुंदर मुकूट. तुका भांगारान आनी रुप्यान श्रिंगारलें आनी सोन्नी, रेशमी आनी जोरीच्या लुगटान तुका न्हेसयलें. पुश्ट गंवाचें पीठ, म्होंव आनी तेल तुजें जेवण जालें. दिसान दीस अदीक सुंदर जायत गेलें आनी तूं राणी जावंक पावलें. हांवें तुका म्हज्याच खाशा तेजान नेटयल्लें देखून तुजी सोबिताय सोंपून जाली आनी तुजे सुंदरायेची किर्ती राष्ट्रा मोदें गाजली. उलयता तो सर्वेस्पर देव. पूण तुजेच सुंदरायेचेर पातयेवन आनी तुजे किर्तीचो फायदो काडून तूं शिंदोळ जालें आनी येता वेत्यां कडेन तुवें शिंडोलकेचो धंदो केलोय. तूं तांचेंच जालें. तुजीं थोडीं वस्त्रां घेवन तुवें तुकाच उंच जागे तयार केले, विविध रंगाचे, आनी थंय शिंडकोल्ली चलयल्याय. हांवेंच तुका दिल्ल्या भांगाराचे आनी रुप्याचे केल्ले तुजे अलंकार घेवन तुजी शिंडकोल्ली वाडोवंक तुवें लिंग करून घेतले. तुजीं जोरीचीं वस्त्रां घेवन तुवें तांकां न्हेसयले आनी तांकां म्हज्या तेलाची आनी म्हज्या धुंपाची वोंपणी केल्याय. आनी दोमदोमीत परमळ कसो तुवें तांकां भेटयलें. तुका हांवें दिल्लें जेवण तुज्या पोसणांक दिलें, पूण गंवाचें पीठ, तेल आनी म्होंव अदीक पाश्ट केलांय तुवें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. तुवें म्हाका जल्मा हाडलोल्या पुतांक आनी धुवांक व्हेल्याय आनी तांचो यत्न करून तुवें तांकां जेवण कशें मुर्तींक भेटयल्याय. तुजी शिंदोळशी पुरो नासली तुका.
म्हज्या भुरग्यांक जिवेशी मारून तांचो ओम तुवें कुड्ड्या देवांक भेटोवची आनी गरज आसली. तुज्या भुरग्यापणां तूं सारकेंच नागडें आसलें आनी तुज्याच रोगतांत जमनीर फडफडटालें त्या दिसांचो सगळ्या तुज्या कांताल्याच्या कर्तुबां आनी शिडलके मोदें तुवें मातूय उगडास करूंक नाय. शिराप तुजेर उलयता तो सर्वेस्पर देव. सगळीं तुजीं हिसपा भायलीं खोटेपणां कोच्चे करून तुवें तुका एक माची उबारल्याय आनी दर एका नाक्यार एक उंच जागो तयार केलोय. तुजी सुंदराय बोश्टायली आनी येत्या वेत्यांक तुजे पांय उगडून हिशोब नासलोलीं पोजोडपणां तुवें आदारल्याय. इजिप्तकारांय कोडें व्हड लिंगाच्या ह्या तुज्या शेजाऱ्यां कोडें तुवें पोजोडपण केलें आनी तुजी शिंदोळकी ओदीकूच वाडोवन म्हजो राग ओदीक तिडयलोय. देखून आतां हांवें म्हजो हात तुजे विरोध उबारलो. तुजें जेवण कमी केलें. तुज्या दुस्माना फिलिस्तीकारांच्या हातांत तुका सोडलें. तुजी कांटेल्याची चाल पळोवन तांकां पर्यान लज भोगता. तरी तूं दादोशी जावंक नाय आनी वचून आसिरियेकारांय कोडें शिंदोळकी केल्याय. हय, तांचे लागीं तुवें शिंदोळकी केल्याय आनी तरी तूं दादोशी जावंक नाय. त्या फुडें तुवें वेपाऱ्यांच्या देसांत काल्देकारांय कोडें तुजी शिंदोळकी वाडयल्याय, पूण हांचेय कोडें तूं दादोशी जावंक नाय. कितलो म्हूण तूं म्हाका तिडयताय, उलयता तो सर्वेस्पर देव. शिंदोळकेच्या धंद्यांत घोळयली नायकीण कोत्ता तें सगळें तूं करीत आयलाय. तुकाच दर एका चोरवार एक माची उबारल्याय आनी दर एका नाक्यार एक उंच जागो तुकाच तयार केलोय. तरी तूं धंद्याच्या कोलवंता भाशेन करिनाय, कित्याक म्हणल्यार तूं भाडें लागून घेनाय. एक पर्दवार अस्तोरी आपल्या घोवाचे बदलेक दुसऱ्या खंयच्याय मनशांक आपणाशी घेता. सगळीं कोलवंतां दानां घेतात, पूण तूं जाल्यार तुज्या सर्व मोग्यांक दानां दिताय. सगळे कडचे तांकां तुजेशी ओडून हाडूंक आनी तुजे कडेन शिंदोळकी करूंक देण्यांनी तांकां भुलयत आसाय. शिंदोळकी करपांत हेरां बायलां थावन तूं सारकेंच वेगळें, कित्याक म्हणल्यार तुजे कडेन पोजोडपण करूंक कोणूच तुजे फाटल्यान धांवून वचना. तूं मजुरी घेनाय, पोत्तेंच जाल्यार तूं मजुरी दिताय म्हणटच तुजी चाल सारकी वेगळी. बरें तर कोलवंता, सर्वेस्पराचें उतर आयक. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजी गिरेस्तकाय तुवें इबाडल्याय तुज्या मोग्यां कोडें आनी तुज्या कांटेल्याच्या कुड्ड्या देवां कोडें शिंदोळकी कोत्ताना तुजी कूड विंगली करून दाखयल्याय आनी हांकां तुवें तुज्या भुरग्यांचें रगत भेटोवन दिलें. ह्या सोगता पासत तुका दादोशी केलां त्या सगळ्या तुज्या मोग्यांक, न्हयच तुका आवडटालें त्या सगळ्यांक, पूण तूं द्वेस दत्तालें त्या सोमेस्तांक हांव जमा कोत्तलों. तुजे भोंवती हांव तांकां एकठांय कोत्तलों आनी तांच्या दोळ्या मुखार तुका विंगलें कोत्तलों आनी आख्खी तुजी विंगली कूड तांकां पळोवंक दितलों. देवाचें उतर हें.